पुराय जालेली देवो आमकां ती केन्नाच मेवना ये नाका भयणी मोजे देव आमकां केन्नाच सांडचोना काजल जाऊन रोकडोच बोटी गेलो मारूंक कोटाची बूट एक सुरपोणान सांडून म्हाका घेऊन गेले ते सगळे सूट रोडो नाका म्हजी भयणी रोडो नाका हांव जाणा तुजे काळजाक गाये पडल्यात म्हणून हांवें केन्ना चिंतूंक ना इतले बेगीन तुजे राणपणाचो भेस येत म्हणून आमचो कुन्यात कितलो बरो आसलो कसल्या आदाराक आमकां पावतालो केन्नाच ताणें आमकां कांयच उणें करूंक ना देवान ताचो इतले बेगीन कित्याक उदास केलो काय देवान ताका कित्याक वेलो काय देवान दिले देवान वेले देवाचे नाव व्हड जाव म्हणटात न्हय देवाचो कोण देवच जाणा म्हणून कोणी हेच म्हज्या नशिबान निर्मिलेले आसतले काजर जावन एकूच म्हयनो तो म्हज्या सांगाताक आसलो उपरांत रोखडेच ताका कॉल आयले आनी तो गेलो वय तो सासणाक गेलो 6 म्हयन्यांची वियाज मारून काशावान न्हिदून परत घरा आयलो देवाक म्हजें कितें म्हणून वायट दिसलें काय कितें भयणी रोडो नाका हांव जाणा तुजे काळजाक गाये पडल्यात म्हणून म्हजी भयणी हांव तुका सदांच खुशाल पडूंक आश येतालो संसार जावन आसा फुलान भरलेली बाग आमी मनशां जावन आसा फुलां आनी देव आमचो मालीक ताका आवडटा तें फूल ताणें विचून काडलें कोणाक म्हणून आमी शीण करूंक जाता बाय पळय आतां फाटीं कितें घडलां ताचेर तूं विसर घाल आनी आतां फुडें कितें करचें हाचेर नियाळ कर पळय तूं एक काम कर तुजें बॅग पॅक कर आनी तूं म्हजे घरा यो आनी म्हजे सांगाताक राव नाय बाब एक फावट काजार जातकूच जल्माचें घर ताका पोरकें जाता तें जल्माचें घर जावनूय त्या घरांत एक सोयरे कशें रावचें पडटा ना म्हजी भयणी हो स्वभाव हे संवसारांत जिवो आसो सोर तुवें कांयच भिवपाची गरज ना तूं हे म्हजें सांगाताक नाय मा आतां हेच घर म्हजें सासणाचें घर परपासून ह्याच घरांत हांवें एकसूरपणान सारूंक जाय म्हजी भयणी तुका उगडास आसा न्हय आमची माय मोत्ताना म्हाका कितें सांगून गेलेली ती तुका म्हणजे म्हजे भयणीक केन्नाच एकसूरपणान साडी नाका म्हणून जाल्यार हांव तुका कसो साडून वेतलो बाय तो कित सांगत तें सारकें आं तूं वच न्हू तेज बराबरी तूं म्हण एकटें कित कोतो हिंगा तूं वयत जाल्यार तूं वच आनी वयता आसतना म्हाकाय व्हर तुगे हिंगा हांव काम कोता तेश कोन तिकाय काम कोतोलें तूं म्हाका कितें मोट्या दोडकोन चयत रे म्हाका मुबिरान दिसना हांव म्हण एकटें कित कोतो हिंगा पूण जॉनी पूण आनी कितें ऑफर मेळटा तो सोडाक बाये आयज तूं वचना न्हू जाल्यार फुडारा वचपा सोदिता न्हू जाल्यार पासून वचो मेळपाना पूण बा कांयच ना पळय म्हजे भयणी तूं हे म्हजें सांगताक हांव तुका कांयच उणें करचो ना त्या घरा तुका कितें मागता तितलें दितलो आनी जर तर तुका दिसता तूं आपूण एकटें रावचें पडटा म्हणून जाल्यार आमच्या सांगताक तुजें किर्यादाक व्हरोया किर्यादाक आवय बाबा तूं खंयच तें पळयलो कित्याक? किर्याद आनी आजू उरलाय रे मागीर? मेड मुटाय मेड ओके तशें जाल्यार आयज ना तुका मेड म्हणटा इरमा तुका कसलीच आडकोड ना जाल्यार हांव तयार आसा तुज्या सांगाताक येवंक खरेंच म्हजे भयणी हांव म्हजें बॅग पॅक करून रोकडीच आयली थँक यू आनी जुवानीत आतां तूं कितें पळयता तुवें आमच्या सांगाताक येता जाल्यार तुजें बॅग पॅक कर हांव भायल्यान गाडयेन तुमकां दोगांयकूय रावता यही हे राइट चॉइस बेबी आहा आवाजो गादलुईस मुटल्यार सोगोट म्हाका वळखताय गारा कोळे मुगेल्या लोक येवन लायणीक रावताय केस आपल्या गेले म्हणून मुगेल्या पांये पडटाय हांवें कोटान पांयो दिल्यार बरें आदवो गाद म्हाका भिताय हांव शारादो गाद हांव कोणा बिना जुईज पासून म्हाका चोयल्यार तुदी पासून घेणा आतें आसलेलें पोतें करूंक म्हाका मातूय वेळ लागोना पूण आयज पासून हांव बाबा एकूय केस जिखलो ना पूण आयज
पासून हांव बाबा एकूय केस जिंकलो ना. म्हजें नांव आदोगाद लुईस. हे गांवचो सारको फामाद आदोगाद हांव. आवय म्हजी बरी लिटी पोट आहाय त्यो आपल्यागे केस घे घे म्हणून म्हाका जेवपा आनी हावपा पासून सुसेग आसना. इतू मुको केसी येताय. तूं मुटोलें मुको इतू केसी येताय म्हूण हांव म्हणचे सगल्यो केसी लोकांक जिकोवन दीत काय म्हूण. पूण ना आयज पासून एकूय केस जिखलो ना. तरी आसतना मुगे डिमांड उण जायना. लोकांगे लायन लागताय त्यो लागताय. कित्या मुगे सिगरेट कित तो हांव एकलो जाणा. आतां पासून म्हाका एक बरी लंडनची एक केस मेळ्ळ्या. चोया कित मेळटा तें. मातशें एक हेल्प जाय आसलोलो. कित बाबा? म्हाका कंप्लेन करपा जाय आसलोलें. बाबा कंप्लेन करूं जाय आनी पुलीस स्टेशनाचेर कोताय. हांव आदोगाद मरे कितें येयलो तूं? ना ना म्हाका केस करपा जाय. केस करूं जाय. केस जाल्यार केस करूया. कितें जालें? मुगे मरे 2 गाय सांडवल्याय. एक काडेली आनी एक दोयेली. 2 गाय सांडले काडेली आनी दोयेली. करया 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 कांय ना. बरें एक म्हाका सांगू कितें? ते गाया तूं हुंय दोतालो. मुचे काडेलेकू दोयेलेकू. दोयेले हुंय दोतालो. गोट्यान दवरतालो. दोयेले गोट्यान दोतालो. आनी काडेलेकू तियेकू गोट्यान दवरतालो. कास्ता मरे एक सांगू तूं तेंकां कितें पिवयतालो? मुचे काडेलेकू दोयेलेकू. काडेले कितें पिवयतालो? उदक पिवयतालो. काडेले उदो पिवयत आनी दोयेलेकू तियेकू उदक पिवयतालो. तेकूय उदो पिवयतालो. हय. एक म्हाका सांगू तूं तेंकां कितें खावयतालो? मुचे काडेलेकू दोयेलेकू. दोयेले सांग. कित म्हणटे? दोयेले कितें खावयतालो? पेंड. पेंड खावयतालो. हय. आनी काडेलेकू तियेकू पेंड खावयतालो. कोण उलयता उदो उडो सोनू स्वताय तो एक सांगू तूं तेंकां हुंय चोरो पावतालो. मुचे काडेलेकू दोयेलेकू. दोयेले सांग. शेतां वतालो. शेतां वतालो आनी काडेलेकू तियेकू शेतान वतालो. चलो लाग बसेल चलो लाग नेक जाली काडेली दोयेली कोता. अरे तूं तेंकां गोट्यान दोतालो. दोगांयकूय उदो पिवपा दितालो. दोगांयकूय तूं शेतां चोरो पावतालो. मागीर काडेली दोयेली कितें कोता? त्या दोगात बाब कित जाल जाणटो. ओय. मातशे प्रॉब्लेम जाले. केसो जालें? काळे गाय हा चोय ती मुगेली. काडे गाय आहा ती तू गेली. ओय. तें प्रॉब्लेम ओय. जालें. आनी दोये कोली ती मुगलीच. चाले लाग ना 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 आतां तेशको नाका. आनी एक हेल्प जाय मरे. केसोलो? आवय कित जाल जाणटो. मुगे अकल आसलोली. ओय. मुगे अकल सांडोली. कित रे? मुगे अकल आसलोली. मुगे अकल सांडोली. अकोल सांडोली केदी आहलो तर अकोल तू गेली? मुजे ती आसलोली. तू जे अकोल सांडोली होय. सांगत रे. अरे मुजे ती आसलोली आनी तेका मेळपा जाय मो सोदा सकाळ उठोन दूध इक वयतालो. ओय मागीर ते आपणागे उदकी कोत्ताले आनी हांव मुगे गालीत रावतालो. कित रे? ते आपणागे उदकी कोत्ताले आनी हांव गालीत रावतालो. कित वर्षा पडोलयत रे तू? अरे भुरशा पडणे रे. दूध रे. ते आपणागेले आयदोळ उदकी कोत्ताले ओय. आनी हांव मुगेले दूध गालीत रावतालो. तेश म्हणपा सोदीत तू. बरें म्हळ्यार एक सांगू तुगे अकलें नांव कितें? ज्वानीत. जुवानी तू? अरे जुवानीत मुगे अकोल. हे आदवोगाद म्हूण आसता 2 वाजयतालो कानाचे. हांवें मुंगल्या 2 वाजयतलो आनी हांव तुका गो रावतलो. ती एक म्हयनो बोबी तो जेली मातलो. ज्वानीत मुगे अकला. अरे बाबा जुवांताचे हांवें पयशे मोळे आयते हांव इतेक ड्रेस म्हणाका वॉच म्हणाका लिपस्टीक म्हणाका आयलायनर म्हणाका कुटेक्स म्हणाका सो हांवें कितू पयशे मोडले तेजेर. ओय. आवय तेच जाल्यार मरे म्हाका शुअर डाउट लागोता. ते आमकां डबल क्रॉस कोत्ता आसतले. म्हाका दिसत मरे तेंगे ती मॅडम ना ओय. मॅडम मुगे तेगे मॅडम आनी कोण एक लंडन का तेंगे बरें की डिंका चिका चलता. म्हाका स्वता तेंका पंपायन तेंचे बारा लंडन असो सो दिता. ओय आमी लंडन या मरे. कित रे? आमी लंडन या मरे. आवय लंडन या तूं लंडन पावता बाबा. लंडन कितने काय भूमोय दिसला पावलो बसीचे बसलो टाटाचे कोण पावलो. अरे पासपोर्ट आसो जाय पासपोर्ट. अरे बाबा आतोन येद्या मायना म्हयन्यातीन पावटी लंडन वचोन येता. कित रे? आतोन येद्या मायना म्हयन्यातीन पावटी लंडन वचोन येता. बाबा हातोन येते मायना म्हयन्या 3 पाटी लंडन वचोन येता. कित्या हातोन येता डिमांड आहा. तुका डिमांड आहा? ना ना हांवें मरे ते हे रेडी केला ते चलपाना. कितें? गॅसी बूक. तूं मरे आधार कार्ड घेवन यो. तुका आधारा चड गरज आहा. ओय पण चोय आतां मरे आतां इश्ट जाया. ओय. तुका न्ही. आनी मरे आमी सोदून काडया कोणागे हुंयची गर्लफ्रेंड ते. ओय कोणागे गर्लफ्रेंड हुंयच तें सोदून काडया. ओय. म्हळ्यार गर्लफ्रेंड हुंयच तें काडेलें दोयेलें. जेनिफर बेनी फॉर्मासीन गेला येतलो रोकडोच. तुवें चाव केले जाल्यार बेनी येतो सांगातान पिवया. कितें चाव? हागो तू कितें सोचवता? ह्या घरात हांव
सिरवीदार म्हणून हांवें तशें म्हणूंक ना तितलेच जाले ते सगळे सजवता म्हाका हा गो हांव म्हजे माय बापचें घरा आसा म्हजे जल्माचें घर हें तुज्या भाशेन येवन पडोंक ना हांगासर वरान काजार जावन सातवो साक्रामेंत जोडून तुज्या भावान म्हज्या हातान हात घालून म्हाका ह्या घरान भितर काडला त्या दिसाक तावन हें घर हांवें म्हजें म्हणून मानून घेतला ह्या घराची सून हांव मायचें घर म्हाकाय आसा पूण थंयसर वचून हांव ताचो सुसेग पिड्यार करिना म्हणजे तू म्हणून सोदता हांव तुमचो सुसेग पिड्यार करता म्हणून कितें जालां तुझ्या बायले लागीं सुचार सून कोयती ह्या घराची आणि हांव तुमचो सुसेग पिड्यार करता न्हय आनी कशें तुका कोणें म्हटलं दोळ्याक पानां बांदी नाका माझोर कोई दूध पियेतना आपले दोळे धापता आणि सोजमता आपल्या कोणूच पळयना म्हणून त्या माजरा पोरी दोंगी कुड्डेपणा घेऊन बसू नाका सगळे सोजमता म्हाका हांवें तुका पयलींच सांगलेलें ह्या घरांत हांव परत येवंक तयार ना म्हणून कित्याक हाडलेलें म्हाका हांगासर ही असली अपमानाची उतरां आयकूंक आणि ती हुंय जाल्यार येवन पडलेल्याची बेनी हांवें फकत इतलेंच सांगलेलें तूं येतूच सांगता चाव पियोया म्हणून इतल्यानूच सुरू जेनिफर अशी बारीक बारीक कामाक लागून बोड कित्याक करूंक जाय हांव बाळ करता आणि तुजी बायल साथीन अरे पूश हा करूंक जाय तिची 6व्या म्हयन्याची आसा कुय ते सांबाळून दवर जेनिफर आयकोता आयकोता तुजें चड जालें कितें फॉल्ट केला तुका हे घरांत हांवें मागता तितलें हाडून दिलां वेल्यान दीस रात तुमचे दोगांयचे फेरे फेरे आज बसो घरकार जिवो आसलेलो जाल्यार ही असली अपमानाची उतरां म्हाका आयकोंक पडची नासली यो बरो दिसतो तुमकां सगळ्यांक रशद तू जाणा म्हाका ह्या घरात सिरीदर कशी मानून घेतात सिरवी दोन होय अरे बेरी कितें रे तू रक्ताची बोयण मरे तू तुजी तिका सिरवो दे म्हणटा हें सोबत हा क्वेश्चन हो आसा आमचो फॅमिली मॅटर हातून तूं मोदें पडो नाका कित्याक मध्ये पडचो ना आणि थोड्याच महिन्यांनी आम्ही कोर्ट मॅरेज करून लंडनाक वेची आसा अरे फुडाराचो घरकार तो मोसो कितें गोरकार दुसरे कोणी काजार तू का कित्याक चड जाली गो आणि जाणा जाव हे दुसरे कोणी काजार जावंक एकूच कारण आणि ते म्हटल्यार तुमकां दोगांयक सुसेग बघूंक जाय न्हय त्या पासत ताचे लागीं काजार जावन वेता हांव लंडनाक जेनिफर तुका जर जाव आमच्या तुका आडावंक जायना कारण तुज्या फुडारा वयर कितें चिंतूंक जाय तो तुका पुरो होक आसा पूण एक मात कितें ते तुमची कोर्ट मॅरेज जाले बगोर हो बेबदो म्हाका म्हज्या घरांत नाका हिरमा ह्या घरात जितलो अधिकार तुका आसा न्हय तितलोच अधिकार ह्या घरात म्हाकाय आसा आणि कबोदार तुवें ताका बेबदो म्हटलो जाल्यार फुडाराचो घरकार तो मोसो हांव जाणत आसलो असलें सिट्युएशन जातलेंच म्हणून देखून हांवें सगळी तयारी केल्या हांवें एडवोकेटाक काडून सगळे पेपराची वर्क केला येतलो तो कोर्ट नोटीस घेवन येतलो तो जेनिफर हे सगळें कितें तुवें एडवोकेट काडला आनी हे सगळें कितें करूंक सोदतात देवचाराचो उगडास केलो आणि देवचार आजीर जालो जेनिफर हे सगळें कितें बाबा आता हांव तेंगे आदोगाद आता तुझे ते तुका आणि ताचे ते ताका जेनिफर जर तुका बाट बेसाची गिरेस्कायची आशा असली जाल्यार तुवें म्हाका सांगचें आसलें कित्याक अरे ही जावन आसली मायची कशी तिका जाय आसले आपले गोड बाट दोगांय भुरग्याच्या नांवार चाललेले आनी किरमो म्हाका तुजो वांटो नाका म्हाका फक्त म्हज्या दायजाचो वांटो जाय अरे आतां तूं पळय फाल्यां हांव काजार जावन लंडनाक वेतेली उपरांत आमगे भुरगीं जातली केन्नाय मुदस हांव गोंया येवंक जाय जाल्यार गोंया येवन खंयसर रावतली आनी हांव म्हज्या भुरग्यांक कितें सांगतली त्या पासत म्हाका म्हजो वांटो जाय चड हुशार न्हय तूं गेलोलो न्हय तूं आपल्या राट जालेले भयणीक आसरो दिवंक आतां पळय पळय तुजी भयण खंय पावल्या ती जाणा जाव रोगोत रोगताक वळखना अलिशा हांव सांगता तें आयक एक वाट जेनिफर पळय सुगंध तशें तुका सदांचें सांगता आसतलो हांव तुका कुशल दवरतलो पळय मुळात चिंतालो कितें आमचे सिव्हिल जावचे आदी आमी सगळो प्रॉपर्टी मॅटर आसा न्ही तूं तारार घालूंक जाय एक फावट सगळे तायरात पडले म्हणटकच आम्ही हांगासर एक व्हडलो बोंगलो बांदुया व्हडलो बोंगलो बांदूंक हांव तुका आदार करतलो खरेंच पूण ताचे पयलीं तुवें एक काम करचें पडटलें कितें तें तुजी ती पावर ऑफ एटर्नी आसा न्ही ती सगळी म्हज्या नांवार तेन्नाच हें पेपर वर्क करूंक म्हाका इजी पडटलें पूण हिरमा अशें जावंक दितलो अगं बाये चोय ते मग काय ना ते गिफ्ट डीड करपा मुगो ती आणि मागीर मुखायल पेपर वर्क तूं म्हणजे सोडू हांव चोयता साऊंड्स गुड होय. तुम्ही बसात हांव तुमकां ज्यूस घेवन आयलें
बाय आता तो पायनॅपल ज्यूस हाडा पायनॅपल आय. ओके डन जेनिफर सांग असा पगाराची तात्या दिता तसली कोबी कोंबी कोंबी ओय ती प्रॉपर्टी तशा नावावर न्हय ओय पण मोशा नावावर जावंक जाय कोरिया एक पार्टी प्रॉपर्टी मोशा नावावर जाली म्हणटच पोय हम्म पोय हांव कितें कोत्ता तो कित कोता रोस्टन मोशा नाव ओय कळाचे बरे जाव आणि एक पाट प्रॉपर्टी मेवली म्हणतोच उपरांत लंडन मार तू धाव कांकोण रावताय ते दोन मुगेक नवरो आसलोलो आदवोगाद तो सदांच म्हाका किटकॅट हाडटालो म्हाका नायस कोत्तालो बेश्टे चिमटे काडटालो म्हाका नायस कोत्तालो बेश्टे चिमटे काडटालो फिगर मुगेचोय सारको पिसो जालोलो मागीर दुसरो नवरो मुगेलो दुकान येतालो सोंगाच्या बारार बसतालो तो मोगाच्या बारार मोग बारार बारार मागीर दुसरो नवरो मुगेलो दुकान येतालो सोंगाच्या बारार बसतालो तो मोगाच्या बारार मोग बारार बारार बोर जाला मुगे बाये बराबर हांव हिंगेन मुगे दोग जाण न्हवरे आसले एकटो आदवोगाद दुसरो दूदकार आदवोगाद हा तो सदांच म्हाका किटकॅट हाडून दितालो तेगे किटकॅट हायन हायन ते कॅट केले दुसरो आलो तो दूदकार बार केलो पूण केसो फोर्स हा रे तेका तेंक दोगांयकूय खबर ना हांव हिंगेल म्हूण आतां मुगे बाय लंडन वचपाचें हांव बाये बराबर लंडन वयतलें मागीर हे दोग जाण सॅम्पल कोणा जाय तेंक डब्याक घालपाचें अरे सातान हुई रे तुझ खबर ना तुझ मोगान असं पीस जावपा पावलो जाण तूं म्हाका केसो जोर येल जाण तूं मुको उलयली ना म्हूण कितू सोदील रे तुका कितू फोन मार रे तुका हुई रे तुझ खबरू ना ज्वानी याची खबर म्हाका सांग नाका म्हाक कळे तू म्हाक फोटो मू तू फोटयता होय एसो खबरो सांगो तुझ पायकोइन कोण मेल रे देवचाराचो उगडास केलो आणि देवचार आजीर जालो ओय गे मुझ माय ए तुम दोगांय बराबर येलाय प्लॅन कोण येलाय कित रे गात की असतोरी बेईमान असतोरी आवय रस्त्याचे वयता आसतो हो दाटी ऍक्सिडेंट जायन ठाटाच कोसळ्या पुरो हा आम खोटयता वय हा आणि हांव सदां चिंतालो हांव दोतोर जातो मू पूण हेगे मोगा लागून हांवें गाय गेलोली दूध विकपा जाय मू ती आमगे व्हडली शेरपेन न्ही बरें आत कळ मरे तुमका ओय. आत कळ मरे आत कित करया आत कित करया कास्ता गेल मुगत गेले आत कित करया इतू आमगे पयश हाय ना तिचा आता कित करया काय इतू सारखे लिपस्टिक म्हणा नेल पॉलिश म्हणा मोच म्हणा ड्रेस म्हणा हे घाल ते पासून मुगे पयशांचे हा बरें तुगे पयशांचे मरे हांव ना कळट घालून तुगे पयशे मरे म्हाका ना काय ओय. एक पाट हांव लंडन पावले म्हूण तूं ओय. लंडन एशको पांयो घायल म्हूण तूं म्हाका फोनाचेर सयत सांग तू कितू पयशे कितू मेकअप कितू लिपस्टिक कितू कुटेक कितू मोचे कितू बॅग जाय हांव सगळे तुका लंडन सयत धाडून दिता आव एक पाय दिल्या पुरे म्हण अजून पावलोले ना कित बाय हुलू हुसता हसने होई आनी मुग्या दुधा कित कोता तेय लंडन सांदीन धाडटले आवय तुगे दुधाची हांव हा रे बाबा तुगे दुधाची हांव हा तू कोत तेशको तुगे दूध पिन हांव अळसालो दिसत मरे तुगे उदक आयलो दूध कोण आसाय रे ते एतेसो दुधाची हांव हा रे एक पाट हांव लंडन पावले म्हूण तूं मुज्यान मोश घेन तूं कामा लावपा जाता लंडन मोश घेतले आणि गोंया वेकेशन येते मोशी एरोप्लेनाचे गाणं हाडटले ज्वानी चोडूय उडना का बुडटले एक तू मोश घेन दितोले दिना का ओ मोशी बारा वयता आसतो लोक म्हणटले मोशी बारायचो बोकडी वयत मू ऐ बरें सो तुमको कितें ऑप्शन हा कितें कितें हा तुमकोडे ना, option ना, काय कितें? ना ना, मुगो. बरें सो मुको मरे एक ऑप्शन हा हांव मरे तुम दोगांयकूय बेसिक क्वेश्चन घाता हा. तेजे आन्सर कोण सांगता न्हू ते कोण कसा जाता म्हणजे बरें. कोणाक चड एशको बरे मार्क्स पडटा ते कोण कसा जाता होय. ओके बरें बरें चालेल चल तू एक दादलो तो एक दादलो ओय चालेंची तुको हा ते तेको ना आणि तेको हा ते तुको ना कितें सांग मोको हा तितले एको आनी कितें एक्स्ट्रा राव मुको एको आनी बारकेले को कित सुबेज हा तरी नकोय नकोय ना ना नकय नकय नाव न्हू रे तुझ नाव सातान तुझ नाव लुईस ओय येऊन ना तो
तोगले चला तुका बेसिक वस्तू आनी- आपण आनी एक आनी- घालता आनी एक हेजे घाल. म्हाका कोटले तुमका बरें. काजार जायन फायदो हा वो ना बरें, बरें, ते चाल, जोबक्या सांगपा ओय जाय ओय चार वयट शीट दिताय सकल आलोयताय आनी आवाज आयक तो आयकोन बरो दिसता आवय जीवानी तुका आई बरलो मुगो आवय देवा ही केस बुरशी पडा आवय जीवानी ती तू पाड तोगले कितको जाल गो तू कितको जाल गो ओय रे चिट्टाय सकल आलोयताय आनी आवाज आयकोन बरो दिसत म्हणटाय ते कित गो कितें गिटार न रे गिटार कित कोनू चय वयट चिट्टाय सकल आलोयताय मा आवाज येता आयकोन बरो दिसना बेनी बेनी आमच्या न्हय जाल्यार आमच्या भुरग्याचे तोरीची काय बरी असले आमी पूण तुझ्या भयणीन आमचे सगळे सुख वाऱ्यार उबयले आतां कितें कोर म्हणटा म्हाका कितें करू काजार करताना फावो ती दोत आनी दुडू दिवंक ना जाल्यार आतां ताका आमच्या घराचे कित्याक आस कित्याक हांव ताका चुरचुरलो आतां ते म्हज्या माथ्यार बसला अपस्वार्थी जाला तें होय तुझ्या आपसुवार्थी भयणीन आपल्याक फायद्या पडटा तो वाटो विचून काडला बेल्यान तो बेतो ताचे लागी आनी काजार जावंक फुल्ला कितें तरी उपाय काड बेनी उपाय काड कितें उपाय काड सद्याक म्हाका स्वताय नाका म्हजी तकली चलो नाका बेनी फाल्यां आमची भुरगीं जल्माक येतली वाडटा कितें म्हणून पळयतली हे हांव म्हजे पासून कोण म्हणून तुका सांगना पूण आमच्या भुरग्याचे चिंत प्लीज तूं जाणा न्हय ताणी सर्बियर हाडून बाटाची ओद्दी गिरेस्की आपल्याक घेवता तशी केल्या कारण मायपाची ओद्दी गिरेस्की आमकां दोगांय भुरग्यांक पेता आतां ते जाग्यार ते व्हडलो बोंदलो काडूंक सोदता आतां हांवें कितें करचें तें म्हाकाच सोंसमोना तशें जाल्यार आमी ताका थोडे पयशे दिता म्हणून सांगून परत ताच्या घरात हाडुया आयकवतले तें ट्राय करून पळोवया न्हय म्हाका दिसना तें कित्याक आयकोनाय भयणीन तुज्या सुसेग पिड्यार केला आमचो कसलोय काडू उपाय ल्हानपण करूंक जाय आमी ताचो ओगी राव बेजवाडोय ना काय मोच्या चिंतनाचो देव आदार मागोया आमी देवाचो तोंड बंद करून अशीचो गिरावल्या आमचो फायदो ते काडटेले पाटबेस आपल्या नांवार करून आमकां रस्त्यार घालतेले तूं चिंता तितले सोंपे न्हय तें मोंतांचे कोशे वोतोरतेले ओशे कोणो गांव दिवचो ना हे आदिस्ताऱ्यार पडोंक जाय आसले ओशे कोणो गांव दिवचो ना हे आदिस्ताऱ्यार पडोंक जाय आसले तूं चिंता तितले सोंपें न्हय तें पळय दोगांय भुरग्यांक आमकां इक्वल रायट्स आसात म्हणटो इक्वली आमकां ती प्रॉपर्टी शेअर करून मेवता सो तर माय जिवी आसतना तिणें हे सगळे सेटल केलेले जाल्यार सगळे सारके जातले असले तऱ्यार पडटले असले आतां हांव भोगता जाल्यार आमी अशीच भोगीत रावपाची बेनी दोतोरान म्हाका सांगला कसलेच टेन्शन उपकारो ना म्हणा कित्याक कसली चिंता कुसले नासलेल्या भुरग्यांक माल करतात पूण तुजी भयण ह्या घरांत आयल्या त्या दिसाक तावन फकत टेन्शन बेनी फाल्यां आमची भुरगीं वाडटली कोणी आमी आसोत म्हणा पूण ती तरी आसतली सदांच तुज्या भयणीच्या गुलामपणांत आनी जेवपाचे जाण जावं जी बरी सुर्यानी जोगडटात ती सुर्यानीच मोडटात ती जोगडटात म्हणून आमी जोगडत रावली जाल्यार तांचे मदें आनी आमचे मदें कितें अंतर उरल्या ताका गिरेस्कायचो रोंठो लागला कावून दी आमी देवाचो आदार मागोया देव आमकां केन्नाच सांडचो ना देव 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 सगळेच देवाच्या हातात सोडलेले जाल्यार आयज मेलेली घरां येतेली असली सगळेच देवाच्या हातात सोडलेले जाल्यार आयज संवसारांत गरीब आसची नासली अमेरिकाल आसता तशें संवसारांत उजो पेटचो नासलो सुनामी येवची नासली वर्सान हात घालून रावली जाल्यार कांयच जावचें ना आमी एक ॲडवोकेट काडचो पडटलो तुजे लागीं जायना जाल्यार हांव येता ॲडवोकेटाशी कितें करूंक जाय तें हांव कोत्ता केन्ना आमचे आसले नासले सगळे चोरून व्हरून जातोच आता म्हाका सारकें थावें जालें म्हाका देवान तुजे भयणीक राणपण कित्याक फाव केला ते फाव नासले ताका काजार अलिशा
रॉस्टेड मोशना कोणाचेय बरें जाव एकलाच म्हजो प्लॅन सक्सेसफूल जालो लॉटरी लागली म्हाका लॉटरी बेनी आनी ताची गोरकान आलिशा एक काटो कसो म्हज्या रस्त्यार आसलेली काडून उडयली तांकां आनी जेन्ना ताका हांवें मोगाच्या लंडनची आशा दाखोवन म्हज्या मोगाच्या बागेलांत पारायले ताणें दिलेली ती पावर ऑफ मेंटली यूज करून हांवें ताची गिरेस्काय मोशनावर करून काडली रॉस्टेड मोशना कोणाचेय बरें जाव ए बाबा तू म्हाका लंडन वचतो मरे चोय तुजे पात्याने आदोन तुला हांव म्हाका लंडन वचतो मरे तूं चलत पळय फुडल्या सुमाराक हांव लंडन वता एक पाड हांव लंडन पावलो म्हणटकच तो विजा प्रोसेस करतलो आनी उपरांत तूं लंडन यो आनी लंडनचें सूख पळोव हांव गोंया कितें आसा कांयच ना थँक्यू बाबा अरे बाबा अचो ही चोडू मुठाय न्ही ती 500 नोटां कोणे न्ही आज मोकाल्या आज तुका पावताय बाबा तो मरे आमगे थिंगा पयल घराकचो दुधकार दूधकार ओय ना तेगे मरे एक सॅड स्टोरी आहा तेका एक मरे बरी ओकोल आसली बरी दिसता रे ते ओकलेन मरे एक सोडा तेदो सगळो एशकोन जाला ज्वानी लोका सांगो लो दिसता कित गो लो दिसता आ तू मुगे ओकाल आलो म्हणून चड को नाका तुझे हांव एकूच मूठ मान सगळे 64 दांत भायर काडला सगळे घालला रे कितें जालें मनशाक 64 दात हा? असतात 32 असतात मरे अरे हांव जाणा 32 असताय हांव जाणा पूण तूं मोदे मेतया कुल्या जाता मो 64 म्हणलाय 32 ते गेले आनी 32 तू गेले कळ्ळें रे आगो ज्वानी तू कोणाचे उडवता हे बेबद्याचेरी आगो हो बायज जुवान मगो एक नंबर लेडीज आगो तो लंडन बायलांगे मार हावपा सारको फेमस हो व्हडलो लेडी बेकर हा लेडी बेकर ओय म्हणजे कितें रे बायला पोदेर ए देवला ताजो सांबाळून उलय ताजो पळय हांव कितें करता तो अरे कित कोतो रे कित कोतो हा तुमचे असल्या दोन मेजिता तू गेलो तेल लाईन हा या तू मुटोली हे सगळे म्हाका कोण सांगिल काय मो गेली बायल हा चोय ती लंडन आसता आणि हेगे मॅडम गोंया आसता आणि तेगे जो ॲडवोकेट हा न्ही तो मुगे सारको क्लोज फ्रेंड पूण मातशे एक पाटे कोपा मेळे न्ही आवय सगळे आत पीत भायर काडा ए मिस्टर यू आर एक्सपोज्ड देवचाराचो उगडास केलो आणि देवचार आजीर जालो आवय गे मुज माय कितें गो कितें सांगता होता काय तुका लंडन थी तो लोंडा पासून पावपा ना ए आनी हो तो तुका आतां म्हाका जेनिफर मेळोले तेका पासून कितें सांगपा तें सांगिलाय अरे लुईस तू मोसो आजो कात मरे अरे बाबा एक पाट हांव माल न्ही इले कोपा गेल न्ही हांव मागीर कोणालो न्ही आनी तुगे पासून म्हाका कितें तुका भिवपाक केसो गरज आहा तुगे काम जालें तुगे पयशे म्हाका पडपा आसलो ते पडे आतां हांव सारको गोर्रोम आहा हिचा हे मगे बडसांनी कटकटीत 500 नोटां बंडल आहा आनी हे बडसांनी कटकटीत नेली 100 200 नोटां हेटाय सारका बरा पेज जाता लुईस ओ ये रे कितें हांव मरे तू सासू मोग कोत रे ओय आमगे मोग कोतू कॉमेस कोरिया कित सांगत गो आतां मुगो पयशे हाय मु कळो तेशे मोग पोतून कॉमेस कोरया कोड सर म्हजे दोड्या साम काडले यू पिंक पेंटर सातान आ? आयकोता कितें? सो मुगे काळजा बीतो तुज मोग अजून रिगोन आहा हांव तुका आनको जात रे आम पेशाब कोरया मरे आगो आसला सगली ऑसन पेजिये पळदेशा मुजी बोले येला गेट लॉस्ट रॉस्टेड मोशना कोणाचेय बरें जाव जर तर गूड मोसो जेनफराक गमलो जाल्यार कांयच प्रॉब्लेम ना हांवें ताची सगली गिरेस्काय मोशनावर करून काडल्या आतां खबर आहा म्हजी गोरकांनी सेट केलो हाय डार्लिंग कशें आसा पळय हांव फुडल्या सुमनाक लंडन येता हांवें बाबा कसो आसा I'll go grab coffee, okay? Yeah, bye. कोण जयंत तू आयले होय आयले आणि तुझे खरे रूप काय म्हणे खरे तू उदीर या तू मोठे दुडू खाऊ सोदतालो पण तू का हा मोठे दुडू खाऊ केलास दिवशी ना जयंत तू उलयता ते वोट ना हांवें तुझे दुडू चोरून खावंक ना तुवेंच सर म्हाका गिफ्टेड केलेले हा तुका पोलिसाच्या ताब्यात कोतेली
म्हाका पुलिसाची ताब्यात करतले पळयतलो पोलीस तिका म्हाका कितें करतात पळय ते हांव तूं ल्हान बाय जर तर कोणी तुज्या लागीं काजार जालो न्हय तो केन्नाच आपलो संवसार करूंक पावता गो मोत्तात थंयसरूच आसा रोखडेच सुरला काजार जावं बेमान वचतो रे तूं रक्ताच्या भावाची बेमान जाला आनी हांव तुजो मोग करना हांवें तुजो टायमपास केलेलो तुका लागून हांवें म्हज्या भावाची केस घालून दुस्मनकायेच्यो वंट्यो बांदल्यो. हांवें तुका सांगलेलें तुज्या भावाची केस घाल म्हणून दॅट्स युअर प्रॉब्लेम आनी एक सांग आयज तर तुजो रस्तो तुका आनी म्हजो रस्तो म्हाका हांवें तुका टायमपास केलेलो पळोवंक जाय ओय ओय मुश्करकार आनी हो म्हजो बाबा लंडनाक आसता बरें तर येता हांव प्रश्न आनी गे शनिवा राग धरिनाका बाय कितें म्हणून हांव म्हज्या भावास अशी परत वेतेली म्हजें तें व्हड चूक घडल्या भावास अशी वेतेली हय वचून हांव बक्षणी मागतली पूण तो म्हाका बक्षितलो ना तो म्हाका बक्षितलो ना पूण कितेंय जावं निमाण्या वेळार हांव म्हज्या भावास अशी वचून बक्षणी मागतली आनी उपरांत हांव म्हजो जीव सोंपयतली. बाबाचे काळीज दुखोयले कुडीन बोळ मोज्या आसले दुडवाच्या फोर्सार उडले आनीक आनी ह्या संवसारात चोरून वेली एका कापसा पोरी मोजे सुगवार्य रूबोन ते गेले अलशे कोट्टा जाल्यार म्हाका माफ कर हांव नको हे म्हजे कुर्तुबाक बोगसोणे आसा जाल्यार कारण रागाचे बारार हांवें तुजी रात केलो म्हाका बोगूस बोगसोणे मागले म्हणून कितें बदलतले आतां तूं आनी तुजी भयण खुशाल न्हय इरमाव जेनिफर इरमाव हांव चुकली हांव तुजे ते बोगसोणे मागूंक आयला इरमाव जेनिफर परत कित्याक आयला तुका तुजे गिरेस्कायचो वांटो मेवलो न्हय जाल्यार आतां परत कित्याक आयला प्लीज हांगा सोल्ले वच हांव जाणा इरमाव हे सगळे घडोवक पावलो ते म्हाका लागून म्हणून देखूनच हांव तुजे ते बोगसोणे जेनिफर तुका लागून आमचे गो बायला मध्ये फूट पडल्या हे आमचे घराब्याचो सुसेग पिड्यार जाला आतां आनी कित्याक आयला तूं प्लीज हांगा सोल्ले वच भाव आनी भयण म्हणचे एकूच रगत जरी रगत रगताक वळखना जाल्यार तुका भयण म्हणून भयण ह्या उतराक व्हडलो अपमान आतां खंय गेलो तुजो तो लंडनकार फुटगिरो तो ताणे म्हजो फुटगिरो मोग केलो म्हज्या ल्हानपणाचो फायदो घेतलो ताणे इरमाची गिरास्ताय तुवें म्हज्या नांवार केलेली ती सगळी ताणे आपल्या नांवार करून घेतली पोर्चुगीज पासपोर्ट असलेल्या चेडवा लागीं काजार जावं लंडनात तो डिपेंडंट कसो रावता थंयसर
ताची बायल आनी 2 भुरगीं आसात. हांव फटवली इरमा. ताणें म्हजो मोग करूंक ना. ताणें ही गिरेस्ताय खावंक जाय म्हणून हे सगळे नाटक केले. हांव म्हज्या जिवितांत सांडली इरमा, सांडली. तशें जाल्यार आतां तूं ते वेचीक पुता भाशेन सगळे विबाडून परत घरा आयला. पूण हांव तसलो बापूय न्हय जो आपल्या पुताक मोगान येवंक काडटा तसलो. नव्यो वाणो, बरे बरे कपडे, बरे बरे जेवण रांदता तसलो. तुवें आमच्या पुर्वजाची जमीन वगडायल्या, गिरेस्ताय पिड्यार केल्या. तुवें आमच्या गोबायलां फूट घातली. हे आमच्या गोराब्याचो सुसेक पिड्यार केला. एकाच उतरान तूं एक पोनवोत. मोरंबाक तांव सगोट जाणा कसो अस्तोरेक लागून संवसार पातकान पडलो तो. तुका तर शिकोप आसा जाल्यार तूं अशें दारून कशें जावं येता. जेनिफर तुका उगडास आसा. जेन्ना आमी ल्हान आसली तेन्ना जर तर हांव उपाशी आसलो जाल्यार आनी एकूच आपोल उरलो जाल्यार तूं आपोण उपाशी रावन तो आपोल म्हाका खावंक दितालें. आपोण उपाशी रावन तो हांव आपोल खायसो रावतालें आनी आपोण खुशाल जातालें. जाल्यार हो मोग, हो मोयपास तूं म्हजे सवय दाखयताले तो भाव भयणाचो मोग खंयसर सांडलो. हे भावाच्या काळजाक तुवें सुरी कित्याक तोपली? तुका देवाची मातूय भिरांत ना? चुकली हांव इरमा. हांवें म्हज्याच हातांनी म्हज्याच पांयार कुराड मारून घेतली. वेता पूण वेचे आदी एकूच सांगता. संवसार सोरो पुरयात हांव सदांच तुजी उपकारी आसतली. वेता राव जेनिफर, राव. तूं खंयच वेचें ना. आसा तूंच उबें राव. एडवोकेट लुईस. देवचाराचो उगडास केलो आणि देवचार आजीर जालो. पूण हो एडवोकेट रस्टनाचो न्हय. तो रोस्टराचो एडवोकेट आसलो पूण आतां सद्याक तो म्हजो एडवोकेट. जेन्ना म्हाका ही सगळी खबर मेवली तेन्ना हांवें एडवोकेट लुईसाक एक्स्ट्रा पयशे दिले आनी ताका म्हजे वाटेन व्हरून घेतलो. ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स हांवें म्हजे लागीं दवरले आनी फेक डॉक्युमेंट्स करून ते हांवें रोस्टनाक दिले आनी त्या लंडनकाराक आमी फटयलो. बेस्ताव पटयलो मुगेल काय आत्ता दिसता आख्खो मेंद्रो लायकेल मरे. ओय जवानी, आतां तुजो जाय तो आतां आसा. कारण जेन्ना जुवानीदार म्हाका सांगले की तूं पाव फटोवनी रोस्टनाक दिवची आसा म्हणून तेन्नाच ही गेम हांवें आख्खीच चेंज केली आनी आमचे गोर बाट हांवें वाचयले. कास्ता गेलो मुगत गेले मेन रोल आख्खो तुगेलो आनी हांव आदो घात कित नांवाचो. ते पेपर कोण गुंडायले गो? हांवें गुंडायले मुगो. आनी मुगे कामां तेसो ती एसो पेपर गुंडायन करपाची. तेका लागून असली केस येताय मुकोडे. हांव हारोयन पासून लोकांक जिकोयता. घे बाय तुगे पेपर. म्हाका नाका. कसलो फायदो हे दुडू आनी गिरेस्ताय आसून जर तर मोग आनी एक वोट उणो जालो जाल्यार. हांव जाणा हांवें चूक केल्या म्हणून आनी हे चुकीक भोगसण येना म्हणूनय हांव जाणा. तरी आसतना हांव तुजे थंय माफी मागता. हर्षा तूं जावन आसा ही बरी उनी म्हाका फावत जाल्या. पूण आपसुवार्थीपणान बरोवन हांवें तुका दुखयलें. म्हाका बक्षिचें ना? कित्याक ना? तुजें मन आनी गाडी साफ आसल्यार तुज्या मोगान आमच्या सांगाताक दीस जातले. खरेंच पळयला हांवें तुमकां सांगूंक ना कसले गोश्ट आसा जाल्यार देवाक सांगात म्हणून देव ते पयस कोत्ता. आतां पळयात सगळे ताऱ्याक पडले. आतां फाटीं कितें घडलां तें आमी विसरोया आनी मोगान आमी आमचे फुडले दीस काडया. आयज गिरेस्तायचो रोंडो लागून कितलीं भाव भयणां सोयरीकोत विसरतात. पातकांची येतात. मोतूच कितें घेवन येतात? कांयच ना. म्हज्या भावान म्हाका म्हज्या एकसूरपणान जाय तो सांगात दिलो. पूण आपसुवार्थीपणान बरोवन हांवें म्हज्या भावाक दुखयलो. कोणाकूय भाव मेवचो जाल्यार म्हज्या भावा असलो. म्हज्या भावा तूं काळजान कितलो उदार.